नमस्कार. RDX गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. मेळावली IIT जमीन संपादनाक वेग दिवपाचो आदेश. पोलीस चौकी उबारपाची मुखेलमंत्र्याची सुचोवणी. पयले टप्प्यात देशात कोरोना वासीन फुकट दिवपाची घोषणा केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हांणी केला. ऊस उत्पादकांचे सांग्यार धरणे आंदोलन. मागण्या संबंधी लेखी आश्वासनाची मागणी. कोरोना डमी लसीची गोंयांतूय रंगीत तालीम. 4 केंद्रांतल्यान 25 भलायकी कर्मचाऱ्यांक दिली डमी डोस. भाजपा कडल्यान आगामी वेंचणुकेची तयारी सुरू. जिल्लो पंचायती प्रमाणेच पालिका वेंचणुकेतूय भोवमत मेळोवपाचो विश्वास. दवलीच्या प्रशिक्षण वर्गात भाजप कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना मुखेलमंत्री सावंत उलयलो. कोरोना बाधित राणे आनी घरकान्नीची भलायकी स्थिर आसा अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिला. ऑस्ट्रेलियाच्या भोंवडेर गेल्ल्या भारताच्या क्रिकेट पंगडाच्या 5 खेळगड्यांक भायलें जेवण बरेंच म्हारग पडलें. प्रोटोकॉल मोडिल्ल्याचो दुबाव. टीम इंडियाचे 5 खेळगडे आयसोलेशनांत. नवे वर्साचे दुसरे दिसाय राज्यांत कोरोनाक लागून कोणाकूय मरण येवंक ना. फाटले 24 वरांक राज्यांत आनी 95 बाधित सांपडल्यात. जाल्यार 104 जण कोरोनांतल्यान बरे जाले. ताका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो 921चेर पावला. इतल्यान RDX गोवा चॅनलाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgowa.com तशेंच RDX गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जिओ TV तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.